नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. अयोध्येत प्रभू रामाच्या जन्मस्थान रामलल्लाचे मुर्तीची विधिवीत प्राणप्रतिष्ठा जाली. यजमान प्रधानमंत्री मोदीच्या हातान शुभमुहूर्तार विधी जालो. ढोल ताशे शेनाय चौगडे रामनामाच्या जयघोषान अयोध्येंतल्यान पुराय देशभर राममय वातावरण. 500 वर्साची स्वप्नपूर्ती. अयोध्येत 7,000 VIP बरोबर अख्खो संवसार साक्षीदार. शतकाची शतकां निश्टिल्ल्या उपरांत आज रामलल्लाचे पुनरागमन. रामलल्ला आता तंबून रावचो ना. राम मंदिर जाले, आता कालचक्र बदलतले, शुभ दिशेन बदलतले. भारतीयांनी समृद्ध महान भारत उबो करूंक संकल्पबद्ध जावचे. यही समय है, सही समय है अशें म्हूण राम मंदिरा उपरांत आता राष्ट्र मंदिराच्या कामाक लागात. प्रधानमंत्र्याचो उलो. आज हमारे राम आ गए हैं. सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं. हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे. हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे. उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था. तब भी इतना असह्य था. इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है. महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव. जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थी. हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे. और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है. श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है. ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को
एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। अयोध्येत प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर परशुराम भूमी गोय राममय, देवळांनी धार्मीक विधी, सुवाळे रामभक्तांची रॅली, रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेक गोंयांतूय दिवाळी। अयोध्येत जावपी राम प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याक आमी गांव कितें अयोध्या, आज आमचो पाळी गांव अयोध्या जाल्लो आसा आनी नवदुर्गा मंदिर राम मंदिर जाल्लें आसा आनी ह्या पुराय राममय वातावरणात तुमकां सगळ्या जाणांक राम प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्यो खूब खूब शुभेच्छा। गेली कितलीशींच वर्सां अयोध्येतले राम मंदिर जावचें म्हणून आमी वाट पळयताले। या कितल्याशाच जाणांनी प्राणाची आपली आहुती दिली ते मंदिर जावपाक जाय म्हणून आनी अथक प्रयत्नानंतर देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत 75 वर्सांनी अयोध्येतले राम मंदिर जाता आनी तो सुवाळो आमकां पळोवपाक मेळटा हें आमचे सगळ्यांचे भाग्य आसा। हे राम हनुमान मंदिर म्हाका दिसता म्हापश्यान एकूच देवूळ आसा जे रामाचें देवूळ आसा हांगासर। सो सगळे आमच्या लोकांकी मागता की हांगासर येवन पांया पडपाचें। हांगासर आयज आमी प्रोग्राम म्हटल्यार सकाळी लघुरुद्र जाता। आतां तुमी पळयलां आसतलें 25 वयर लोक हांगासर आमचे लघुरुद्र करपाक वता आनी जशें आमकां पंतप्रधानान सांगलेलें की आयची अयोध्या सगळ्यांक थंयसर पावपाक आमकां जावचें ना, सो तेन्ना लोकांनी आपले शेजाऱ्याक जे देवूळ आसा तें अयोध्या करपाचें म्हणून। सो तेजे अनुसार आमी हांगासर आयज सजावट केल्ली आसा। आठशे वर्सां अक्षरशः हो लढो हांगा चलतालो राम जन्मभुमीचो आनी म्हाका स्वाभिमानान सांगपाक दिसता की शेवटचे 2 लढे आशिल्ले 1990 आनी 1992 ह्या दोनूय लढ्यांक गोंयचे कारसेवक संमिलीत जाले आनी शेकड्यांनी आनी हजारांच्या संख्येन संमिलीत जाले। आमच्या हेची गर्वाची बाब आसा। आम्ही बी आमचे भशेन हांगा ह्या राम मंदिरांतून म्हज्या मतदारसंघात आमी हे प्रतिस्थापना जी जाल्या ती आमी बी मनयल्या आनी आमी रामा कडेन आमी मागलां कितें मागलां की राम राज्य येवचें म्हणून। राम राज्य म्हणल्यार वेलफेअर स्टेट की सगळे धर्मांक सगळे जातींक सगळे जमातींक बरोबर घेवन गरिबांतले गरीब मनशाक न्याय मेळटलो। आता कालचक्र बदलतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलां। ताचो अर्थ भारत कसल्याच वादात पडनासतना उदरगतीच्या दिशेन पावलां मारतलो।
तपोभूमीचो स्वामी ब्रह्मेशानंदान अयोध्येसावन प्रुडंटाक दिल्ले खासा मुलाखतीत प्रधानमंत्र्याच्या वक्तव्याचो खुलासो केलो. गोंयच्या दरेक घरांतल्यान एका तरी तरणाट्यान अयोध्येक वचून खंय दर्शन घेवंक जाय. पळयात तपोभूमी अयोध्या कनेक्ट. ब्रह्मानंद स्वामी महाराजांच्या नेतृत्वाखाली गोयचे जे कितलेशेच कारसेवक जे हांगा अयोध्येक आंदोलना खातीर येयल्ले त्यांच्यानी खूप त्रास काढले. त्यांचे त्रास आयज फळाक येयले. प्रभू राम आम्ही घोषणा दिताले की राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे. ते आयज त्यांचे जे स्वप्न आसा ते आयज साकार जाल्ले आसा. प्रभू राम अयोध्येन येऊन प्रतिष्ठापीत जाल्ले आसा. कालचक्र याचा अर्थ हो आसा की सगळ्यांक बरोबर घेऊन सगळे आता काम जातले. सगळ्यांच्या भरभराटीचो विचार करत असताना सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही की आता भारत देश झगडपाच्या भानगडीन पडचो ना. भारत देश डेव्हलपमेंटाच्या फाटल्यान वयतलो. भारत देश एकमेकांच्या मध्ये जातींमध्ये फूट पाडचो ना. भारत देश एकमूठ जावन सगळे धर्म जाती असे करून देशाक प्रगती दिवपाचे काम जे आसा ते आता हांगा जातले. आणि कालचक्र या शब्दाचो अर्थच तुम्ही लक्षात धरा की प्रभू राम येऊन प्रतिष्ठापित जाल्लो आसा. जेन्ना राम प्रतिष्ठापित जाता त्याचे आदर्श जे आसा ते सगळ्या आपल्या भारत देशातल्या लोकांक आपल्या आचरणान हाडून ते रामराज्य हाडपाचे. एकटो नरेंद्र मोदी किंवा एक पक्ष काय करू शकना. त्या खातीर प्रयत्नांची पराकाष्ठा देशातल्या लोकांक करची पडटली. हे ते कालचक्राचे वर्णन जे आसा ते नरेंद्र मोदी करूंक सोदतात. आणि माझी इच्छा आसा गोंयांतलो एक आमच्या घरातलो तरुण जो आसा तो हांगा हे राम मंदिरान पावचो. माथा जो आसा त्याचा पायाचेर रामाचे थेकोवचो आणि त्यांनी शपथ घेवची आणि संकल्प करचो माझ्या घरान हांव प्रभू रामाचे चरित्र जे आहा ते दवरतलो. तेणी करून कितें जातले तर आमच्या देशान आमच्या हितून सज्जन समाज निर्माण जावन आमचे जे गोंय आसा आमचो जो देश आसा आमची कल्पना जी आसा रामराज्याची ती साकार करपा खातीर त्यांनी प्रयत्न करचे. उबे आयुष्य त्यांनी मागीर फुडले आपले रामाच्या पावलाचेर पाऊल दवरून उभे करचे अशी अपेक्षा आसा. म्हणून एक तरी तरुण गोंयचो हांगा येतलो अशी आमी तयारी दवरता. फाल्यां सावन म्हापशेची फामाद बोडगिनीची जात्रा. बोडगिनीच्या बोडगेश्वराचो आज वर्धापन दीस. जागृत आनी आंगवण सांगण्याक पावपी म्हूण बोडगेश्वराक लोक मानता. म्हापशेकारांचो तो राखणो. गोंयच्या तशेंच गोंया भायले लोक मोठ्या प्रमाणात हे जात्रेक येतात. बोडगिनीची फेरयेकूय सुरवात. हणजूण पंचायतीन 38 बांदकामां वडोवंक ऑर्द काडल्या. अंमलबजावणी उपजिल्लो अधिकाऱ्यान पळोवची हायकोर्टाची ऑर्द. ह्या आदी पंचायतीन 18 बांदकामां वडोवंक ऑर्द काडिल्ली. 2 वडयली. उरिल्ल्या 16 विशयी चुकीचो स्टेटस रिपोर्ट दिवपी आदल्या पंचायत सचिवाक कोर्टान सोडलो. पंचायत संचालकाक 31 जानेराक कोर्टा मुखार हजेरी. During hearing on Monday in suo motu PIL taken by the High Court on Monday, the amicus curiae informed the High Court that the 16 structures which was declared by the previous secretary of Anjuna Panchayat demolished is still existing and mostly are still indulged in business activities. Surprised by the statement made by the amicus curiae, the High Court summoned the present secretary of Anjuna Panchayat to remain present in the court at 2:30 p.m. The secretary of Anjuna Panchayat, Jitendra Naik, appeared before the High Court and said that he is not very much aware about the previous directions as he has taken over the charge only in the month of October. Then the High Court has directed present secretary and the previous secretary to file affidavit within the week declaring their position on the issue of those demolished structures. The High Court has also directed Director of Panchayat to remain present in the court on 31st January to assist the High Court on this issue. The High Court has also directed the authorities to demolish 38 structures for which demolition notice have been issued by the Anjuna Panchayat and 16 those structures which were declared as demolished but still existing. The hearing has been adjourned for 31st January. Mukesh Kumar for Prudent. पणजेचो आमदार मंत्री बाबुशाक राती काळजाचो आताक आयलो. जीएमसीत ताचेर एंजिओप्लास्टी केली.
आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा बाबुशाची भलायकी सध्या बरी आसा. दोतोर सगळे तरेन जतनाय घेता. आपूण स्वता ताच्या उपचाराचेर नजर दवरून आसा. खेळूंक आयिल्ल्या गिरायका कडेन सेटिंग करून कॅसिनोक 2.5 लाखाची तोपी घाली म्हूण दीपक दास म्हणटा त्या कॅसिनो स्टाफाक पुलिसेन धरलो. कॅसिनो वेवस्थापनान केल्ले कागाळी प्रमाण दीपकान गेमिंगाचो चुकीचो रिपोर्ट तयार करून त्या गिरायकाक 1,70,000 रुपयाचो फायदो जाला म्हूण दाखयलो. कॅसिनोन ताका 1,70,000 दिले. पणजे पुलीस स्टेशनान एक FIR रजिस्टर जाल्या. FIR जाल्या ते दीपक दास हो कॅसिनोतलो एक एम्प्लॉई, तेजेर एक FIR रजिस्टर जाल्या. FIR अशी आसा की जो खेळपाक येता, जो कस्टमर कॅसिनोन खेळपाक येयल्लो तेणे तेज्या कडेन हात मेळयलो आनी तेका कॉन्फिडन्सान घेतलो की जो बोनस येतलो, जो खेळोन जो बोनस ते कितें तरी एक तेंची एक पॉलिसी आहा की तो खेळ्ळो की तेका बोनस येता. सो तो बोनस आमी दोगी जाणां शेअर करुया म्हणून. मात थंयसर जे कंपनीन जे कॅमेरा लायले तितून कळ्ळें की जो कस्टमर येयला तो कमी खेळ्ळा, तेका बोनस मेळोंक शकना. तेन्ना रिपोर्ट पळयलो जाल्यार तेणे कमी पयशाचे जे कॅसिनो खेळटालो आनी दीपक दासान एक रिपोर्ट तांकां दिवचो पडटा खेळिल्ली की एका कस्टमराचो, तो तेणे एमावंट वाडोवन दाखयलो म्हणून तांकां तो बोनस मेळ्ळो. आनी बोनसान जी तेंचो 1,70,000 रुपया तांकां एक्स्ट्रा बोनस मेळ्ळो. तेंचे म्हणणें आहा की जो 1,70,000 रुपया ते दोगांकूय वांटून वयतले म्हणून. आतां हेतून पणजे पुलीस स्टेशन फुडली इन्व्हेस्टिगेशन करता. स्टुडंटा खातीर ओंकार खवारे. धुळापी खोल्लेच्या सातेरी रवळनाथ देवस्थानाच्या आवारांतल्या बेकायदेशीर बांदकाम उडोवपाची हायकोर्टाची ऑर्ड सुप्रीम कोर्टान स्टे केली. 7 नोव्हेंबराक हायकोर्टान देवळाचो हो बेकायदेशीर भाग 3 म्हयन्यां भितर उडयात म्हूण खोल्ले पंचायतीक ऑर्ड काडिल्ली. ऑर्द्यार देवस्थान समिती सुप्रीम कोर्टात गेल्ली. The High Court, by its order dated 7th November 2023, had directed the authorities to demolish the illegal structure of Sateri Ravalnath Temple at Kurlim, Old Goa. This order has been challenged before the Supreme Court, and the Supreme Court on Monday heard this petition. After a brief hearing on Monday, the Supreme Court has stayed the order of the High Court and has directed the respondent authorities to maintain status quo till further order. Mukesh Kumar for Prudent. श्रीराम प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्या निमतान चिकन, मटन, नुस्तें, सोरो विकूंक एका दिसाच्या बंदीक गोंयच्या खुबशा वाठारांनी बरेपैकी प्रतिसाद. कांय पंचायतींनी फुडें सरून तांच्या वाठारांत एक दीस हे सगळे वेव्हार बंद करपाचो उलो मारिल्लो. गोंयचे रामभक्त शिवराक. गेले 2 दीस जाले काणकोण आमी पळयता संपूर्ण राममय जाल्ले आसा. म्हणजे दुकानां आमी पळयता चडांत चड दुकानां बंद आसा. व्यापारांनी दुकानां बंद दवरून रॅलीक आनी अन्य हे कार्यक्रमांनी सहभाग घेतलेलो आसा. मडगांवांतले सगळे चिकन शॉप, मटन शॉप तशेंच होलसेल बारा पासून बंद आसा. कोरगांव हांगा आयज आमकां पळोवपाक मेळटा की फीश मार्केट, त्याच बरोबर बार एंड रेस्टॉरंट, मागीर होलसेल एल्कोहॉल सेलर जे आसा सगळ्यांची शॉपां बंद आसात. आमी आसात हांगा कोरगांव हांगा आसात आनी तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता खुबशे दुकान आसात ते बंद आसात. आयज म्हापसा मार्केटान सकाळच्यान म्हापसा मार्केटान क्राउड कांयच ना. 40% शॉप बंद आसात. बीफ मार्केट, चिकन मार्केट आनी फीश मार्केट हेंच्यांनी खुद्द बंद केल्ले आसा आनी पालिकेन हेजे बंद करचे अशें म्हणून आव्हान सुद्दां करूना. तेंच्यांनी खुद्द हे बंद केल्ले आसा. HBD मार्केट पार्शियली ओपन आसली. हावजींग बोर्डानूय कांय दुकानां बंद आसलीं आनी मार्केटानूय ट्रॅफिक एकदम स्लो आसलें. आनी आयचो दीस हे सालसेत एरियान लोकांनी बरो भक्तिभावनांनी सेलिब्रेट केलो. सांखळी ह्या तालुक्यान खुबशे जे लोक जे लिकर संबंधित आणि मांस विक्री आहा त्यांच्यानी आज बऱ्या प्रमाणे आपल्या मनासून बंद दवरलेले आसा. काही लोक जाले आपण चडशे जाणांनी बंद दवरले आणि त्याप्रमाणे तांकां कोणी फोर्स करना. पण काही पंचायतीन एक तर जाहीर सूचना काढलेली सूचना त्याबद्दल बंद दवरची. पण काही म्युनिसिपालिटीन सुद्धा तशी सूचना काढून न कोणी सांगता, न कसली नोटीस काढता, न कसली नोटीस दिता. आपण स्वतःहून जावन आपापले शॉप्स आहात, जी बारां आसात, जे चिकन मटनाचे शॉप आसात ते चडशे शॉप बंद असले. 80% जी शॉपां आसा ही लोकांनी वॉलंटरी बंद केल्ली आसा.
जेणे करून हितूर फार्मासी, काही शॉप वेंडर्स, इलेक्ट्रीक शॉपां, स्वीट मार्ट, ज्वेलर्स अशी लोकांनी स्वता जावन बंद केले. आणि फुडल्या 3 वर्सांत 70तल्यान 15,000 लोकांक अयोध्येक व्हरून हाडटा. वाळपयचो आमदार मंत्री विश्वजितान घोशणा केल्या. फेब्रुवारा सावन दर सप्तकाक एक ट्रीप वतली. विश्वजीत आनी ताची घरकान्न पर्येची आमदार देवियान राम प्राणप्रतिश्ठा सुवाळ्या निमतान 70तल्या देवळांनी कार्यावळी दवरिल्ल्यो. आमचे 70 उजगांवतल्यान एक 15,000 लोक गेल्या फुडल्या 3 वर्सांत फेब्रुवारी म्हयन्याच्यान दर आठवड्याक आमी लोक धाडपाचें आमी सुरू करतले. आनी योग्य तरेन म्हाका दिसता की हांवें काल बी सांगलें, पयर बी सांगलें, काही दीस पयलीं बी सांगलें की देवाक आमी मागून घेवंक जाय. आमचे मतदारसंघ, आमचो गोंय राज्यान आमच्या सगळ्या लोकांक हो क्षण जो ह्या क्षणाक आमच्या परिवाराक आमी सगळ्यांनी देवा कडल्यान बरे आशिर्वाद मागून घेवंक जाय. आनी परत एकदां हांवें जे आरती करतना मागलें की देशाचे प्रधानमंत्री 2024 मोदीजीच परत एकदा भोवमतान येतले. आज प्रभू श्रीरामाचे अयोध्या नगरी आगमन जाल्ले आसा, तांची मुर्तीचे प्राण प्रतिष्ठा जाल्ली आसा. ही परत एकदा आनी एक दिवाळी आमच्या भारतान परत साजरो करता. आमी आमच्या 70 भागान आमी दिवाळी म्हणून हे खूप व्हडल्या प्रमाणात आज साजरो करपा आसा. ज्या दिसा दिवाळी असता त्या दिसा आमी बरेपैकी कपडे घालून न्हावून धुवून सगळे बरे श्रृंगार करून सकाळी दिवे पेटोवन सांजचे दिवे पेटोवन पूजा पाठ कीर्तन भजन सगळे हे करून आमी प्रभू श्री रामाचे वेलकम करतात, स्वागत करतात. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.